बीजेपी वेंचणूक लोकशाय पद्धतीन जिखूंक शकना. सरकारा आड उलयता तांकां बीजेपीचे कार्यकर्ते धमक्यो दीत सुटल्यात म्हण राष्ट्रवादीचो आरोप. पेडण्या रातच्यो उसरा मेरेन चलतल्या नायट पार्ट्यांचे रिपोर्ट करता म्हण बीजेपीचो बूथ अध्यक्ष खंय पत्रकारांक धमक्यो दिता. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात एजंट आसात. बीजेपी वाल्यांक नायट पार्ट्यांचे हप्ते पावतात म्हण राष्ट्रवादीच्या ट्रॉझन डिमेलोचो आरोप. वो एक पत्रकार भाव एक धडाशी करून वो एक्सपोज करता की बेज ऑफ द कायद्या भायर हे लावड सावंड म्युझिक चलता आनी हेजेर कोण कारवाय घेयना. पूण म्हाका एक सांगपाचें आसा, ही कारवाय घेयना हेका कारण आसा, हेका आपते वयतात. आनी वो जी आसा सुनील भोसले जी आयज धमकी दिल्या, वो सुनील भोसले खाली एजंट मुख्यमंत्रीचो किंवा मतदारसंघ हो मुख्यमंत्रीचो. एखादो तो दाव उत्तात मग वो थंय वयता. तांकां खबर आसा की फुडले इलेक्शन लोकशाही पद्दतीन ते जिखोवंक शकना म्हणून हे आतां कोमेस धमकी दिवप. इट इज अ मर्डरस अटॅक ऑन डेमोक्रेसी. सुनील भोसलेन जावं तुज्या मुख्यमंत्रीच्यान तेजेर कावंटर करता चलना म्हणून फकाणां चल्ल्या म्हणून. पूण तेजेर एक उतोक आयज पासून मुख्यमंत्री उलोवंक ना. फुडले जोत तशें फाटले. म्हाका याद येता 5 वर्सां फाटीं ह्या मुख्यमंत्री एका पत्रकारा घरा कडेन आफोलो तो म्हाज्या फुड्यान बसला. ताका आफोन घरा कडेन थापट मारली आनी हे पेपराचेर. हांव मुख्यमंत्री कडेन मागता, हेजेर जोरी तर तो कारवाय करिना जायत ताका मुख्यमंत्री रावपाचो आनी गृहमंत्री तेच्या ताब्यात दवरपाक ताका हक्क ना. आयएसएलच्या फायनलीत जाल्ल्या काचकी सावाच्या प्रकरणात एफसी गोवाक आयएसएलच्या नियामक आयोगा मुखार हजर रावचे पडटले. एफसी गोवाक 11 एप्रिलाक मुंबय आयोगा मुखार उबे रावचे पडटले. आयोग 12 एप्रिलाक निकाल दितलो. ते आदी आयएफएफान एफसी गोवाक 50 लाखांचो दंड घाल्लो. ताका एफसी गोवान आव्हान दिला. आव्हान समितीची 31 मार्चाक बसका जावपाची आसा. डिसेंबरान एफसी गोवा आणि चेन्नईन एफसी आयएसएल फायनली उपरांत इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालपाच्या प्रकरणाची आयएसएलान स्वतंत्र चौकशी सुरू केल्ली. ह्या प्रकरणात एफसी गोवाक 11 एप्रिलाक मुंबयन आयएसएलच्या नियामक आयोगा मुखार हाजीर रावचे पडटले. एफसी गोवाचे अधिकारी आनी कायदो सल्लागार आयोगा मुखार बाजू मांडटले. आयोग 12 एप्रिलाक निकाल दितले. ह्याच प्रकरणात एआयएफएफान एफसी गोवाचेर 50 लाखांचो दंड घाल्लो. ताका एफसी गोवान आव्हान दिला. ह्या प्रकरणाचेर एआयएफएफच्या आव्हान समितीची 31 मार्चाक बसका जातली. पूण एकाच आरोपा खातीर एआयएफएफ शिस्तभंग समिती आनी आयएसएल नियामक आयोगान नोटीशी काडिल्ल्यान तो मूलभूत हक्काचो भंग जाता आनी एकाच गुन्यांवा खातीर 2 फावटी दंड दिवं नजो म्हूण एफसी गोवाचो आर्ग्युमेंट. मात एआयएफएफान एफसी गोवाक दंड घालो तरी एफसी गोवाचे कागाळीची स्वतंत्र चौकशी करपाचो अधिकार आसा म्हूण आयएसएल म्हणटा. दुसऱ्या आयएसएलच्या फायनल मॅची उपरांत एफसी गोवा आनी चेन्नईन एफसीच्या प्लेयरां मदीं पेटिल्ले. उपरांत एफसी गोवान इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याचेर बहिष्कार घाल्लो. एफसी गोवाचे चौकशेचे शुक्लकाश्ट अजून सुटिल्ले ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शारांतल्या सर्तींनी पावन गोंयच्या पारंपारीक शिगम्याचो आधुनीक राज्योत्सव जालो. पूण अजूनय काणकोण, सत्तरी सारख्या गांवांनी शिगम्याची आदली परंपरा चल्ल्या. बाळी खड्डे वाठारांत पिढ्यान पिढ्यो शिगम्याक तोणया-मेळ नाचतात. गांवांनी भोवन हो मेळ जाता. सगूण गावडेन हाडिल्ल्या तोणया-मेळाची एक झलक. आम्ही शिगमो आमगे पहिले आजू करतालो. आजू करता आमगे बापायन केलो. बापायन करताना आता आमी करता. आता आमगे सांगू चालू आसा तो. अशें मोर पिल्ला भोवले, वागण भोवले आनी आतां बोणय गेले, पिल्ल गेले आनी अशी आतां कुपार येयले.
इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.